कितें जालां की आमी नॉर्मली आमची इन्स्पेक्शन करतात. इन्स्पेक्शन करता आसतना जी कन्सेंटां जांकां कन्सेंट ना हॉटेलांक रेस्टॉरंटाक जांकां कायद्यार घेवपाक जाय ती आमकां जेन्ना कळ्ळी तेन्ना तांचे आमकां हें काडटात आमी क्लोजर नोटीस काडटात शोकोस. सो आमी फाटले फ्यू दिसाक आमी एक ड्रायव्ह अशी घेतिल्ली कित्याक आतां सिजन सुरू जावपाचो आसा आनी थोडी हॉटेल चालू आशिल्ली आनी तेन्ना आमकां सादारण 100 रेस्टॉरंट अशी मेळ्ळी जी आरांबोल मोर्जीम आनी मांद्रे सगळे मेळून आनी तांकां आमी क्लोजर नोटीस काडल्या. तशीच आमी रेगुलर इन्स्पेक्शन आसता आमचे बार्देजाक आमी 12 जाणांक काडल्यात, तिसवाडीक आमी 6 जाणां काडल्यात. सो आमचे स्टाफ जेन्ना वता एक कोणी अप्लाय करता कन्सेंट ते इन्स्पेक्शन करता शेजारी समज हॉटेल आसा आनी ताका समज कन्सेंट ना रिकॉर्डार मेळ्ळें ते आमी चॅक करतात. आमी तांकां तर कन्सेंट आमी दिल्लें आसना जाल्यार आमी तांकां क्लोजर काडटा. कन्सेंट म्हणजे 2 गोश्टी आसा. एक कन्सेंट आमचो कायद्या प्रमाणे 3 म्हयने भितर ग्रांट करपाक जाय पण तांकां आमी दिले त्या बरोबर बाबा विथीन 7 days एटलीस्ट दे हॅव टू अप्लाय आनी गेट करपाक जाय. अदरवायज आमी कलेक्टर सील करपाक लायतले तांचे. बट दिस आर जे रेस्टॉरंटां आनी हॉटेलां आनी थोडीं गेस्ट हावजां ही सगळी टोटल एक कॅटेगरीक सगळीं आसा. ह्यान फुडें ल्हान गाड्यांक कन्सेंट टू ऑपरेट सक्ती ना. तांच्यांनी हेर परवाने घेतल्या उपरांत ऑपरेशन सुरू करपाक जाता. तशें ग्रीन व्हायट कॅटेगरी घातल्या म्हणटा रजिस्टर करपाचें कन्सेंट लागना. सिमिलरली आतां तुमी म्हटलं तशें बारीक हेटरी जे बारीक लोक जेवण हें करतात टेक अवे करतात पॅक करता आनी दितात तांकां कन्सेंट करपाक तांकां प्रोसेस करचो पडलो वर्स ऑफ कितें फॉर्म ऑफ फायलींग करची पडटात खूब इश्यू येतात. ताका लागून तांकां सांगलां आमी जस्ट तुमी रजिस्टर करात आनी तांकां रिलीफ दिले आमी. वन टायम म्हाका एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस आसता न्ही तांकां आनी डेट्स फॉर द लायफ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी साहिल मांद्रेकार.